कदम महामंडळान फाटले कांय दीस जाले स्मार्ट सिटी मिशन खाला सगळ्या सुविधांनी सज्ज अश्यो 6 इलेक्ट्रिक बशी पणजे शारांत सुरू केल्या। कदंबा बस स्थानकावेल्यान गोंय वैजकी महाविद्यालय मेरेन व्हाया मिरामार आणि व्हाया सांताक्रूज अशा 2 मार्गावेल्यान दर 20 मिनिटांनी ह्यो बशी धांवतात। तशेंच रातच्या 9 जीएमसींतल्यान कदम बस स्थानकार घेवपाक भायर सरतात। ह्या बशीत फुडें, फाटल्यान, मदीं आणि रिवर्स कॅमेरा धरून वट 4 कॅमेरा आशिल्ल्यान ह्यो बशी खास करून बायलां प्रवाशां खातीर खूप सुरक्षीत आसा। तशेंच चार्जिंग पॉयंट, ऑटोमॅटिक दारां, बस थांबोवपाक स्टॉप बटन ह्या सारकिल्ल्यो जायत्यो सुविधा ह्या बशीत आसा। पूण सध्या ह्या बसी विशीं तशेंच कमी तिकेटां विशीं लोकांक चड म्हायती नाशिल्ल्यान मदल्या वेळार ह्या बशींनी प्रवाशी कमी असतात। कदम महामंडळ स्मार्ट सिटी मिशन खाला वट 48 नवे इलेक्ट्रिक एसी बशी पणजे शारांत चलोवपाचे आसात। फुडल्या कांय दिसांनी उरिल्ल्यो बशी पणजेच्या हेर मार्गाचेर सुरू जातल्यो। त्या उपरांत पणजे शार येरादारीच्या नदरेन खरे स्मार्ट जातले अशें म्हणूं येता। ह्या बसीची आता ऑटोमॅटिक बस ती आणि ते फीचर म्हटल्यार बरे आहे तो सगळं रिवर्स न्यूट्रल सगळे ऑटोमॅटिक ना गियर फक्त न्यूट्रल ड्राय आणि रिवर्स 3 गियर आहा तेका आणि एसी आहा तेका आणि कॅमेरा सगळ्या कॅमेरा कळट आसा कॅमेरा 4 कॅमेरा आहा टोटल 4 कॅमेरा आसा क्विक एक 2 3 आहा फाटल्यान एक आसा। सेफ्टी खातीर सामके बेस्ट 20 रुपया मारता आमी दोना पॉल मेरेन आणि लास्ट आमची व्हडली तिकेटां 25 म्हटल्यार सामकी कमी जाती। मातशे फेरये कडल्यान पावल्या तिकीट हा 10 रुपयाच जाता। पळोवंक गेल्यार म्हटल्यार 10 रुपया इतली सवाय पडटा तुमकां ती। हाफ तिकीट हांगा भितर तशें फॅसिलिटी हाफ तिकेट मेळटा। हाफ तिकीट हा भुरग्यां खातीर सिनियरा खातीर सगळे आसा। ही दोना पॉल वयल्यान युनिव्हर्सिटी मागीर जीएमसी टू डायरेक्ट पणजे ही 1 सायड भोंवता अशी आणि दुसरी हा एट ए टायम दोन्ही सुट्टा ते सत्ता की लास्ट 9 मेरेन आमची बस हा 9 हरशी बस ना सो तुमकां कोणाक कम्फर्टेबल जाय 9 बीन लास्ट 9 आमची 2 आसा बस। फायनली पणजी सिटी बसी इलेक्ट्रीक बसी ज्यो कितलीशे म्हयने जाले स्टार्ट जावपा आशिल्ल्यो वेगवेगळ्या कारणां खातीर पयलीं स्मार्ट सिटी काम चालू आशिल्लें म्हणून चालू जावन आशिल्ल्यो फायनली त्यो फाटल्या 2-3 दीस पयलीं सुरू जाल्यो आणि पणजेकारांक एक मोठी रिलीफ म्हणटा तशी कारण सध्या पणजेच्या सिटी बसींचो परिस्थिती खूप बिकट आशिल्ली आणि लोक खूप त्रास आशिल्ले हाजे खातीर। सो ह्यो आतां बऱ्यो पॉश अश्यो एसी इलेक्ट्रीक बसीस पणजेकारां खातीर आयल्या। आज सध्या फक्त 6 बसी आयल्या आणि हाजे फुडें आनी टोटल 48 बसी येवपाच्यो आसा। जेन्ना ह्यो सगळ्यो बसी येतल्यो तेन्ना पणजेकारां खातीर एक मोठो रिलीफ मेळटलो। सगळ्या दृश्टीन ही बस सामकी बरी दिसता आणि खरेंच स्मार्ट बस म्हणून आमी म्हणपाक शकता। आणि ही अशा तरेच्यो खूब बसी हांगा सुरू जाल्यो फुडल्यो 48 बसी पणजे सुरू जावपा आसा। ह्यो जेन्ना सगळ्यो सुरू जातल्यो तेन्ना एटलिस्ट ट्रान्सपोर्टाच्या दृश्टीन सिटी पब्लीक ट्रान्सपोर्टाच्या दृश्टीन तरी पणजे स्मार्ट जातली हातून दुबाव ना। गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक।